बागीवन पावलून कालिस्कारांक बरयलोले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून बासायलोले देणे भावार्थ आसलोल्यांक दिवचे खातीर सगलो संवसार पातकाचे पोदवे खाल आसा अशें पवित्र पुस्तक सांगता. पूण भावार्थ येवच्या आदीं आमी भावार्थ उक्तो जायसोर सोमुतीचे राखणे खाल कैदी आसलोल्या. म्हणटोच क्रिस्त येयसोर आनी भावार्था उद्देशी आमी प्रमाणीकपण जोडिसोर समूर्थ आमचो बाल शिक्षक जालो. पूण आतां भावार्थ आयल्या उपरांत बाल शिक्षका खाल आमी नाव, कित्याक क्रिस्ता जेजूचेर भावार्थ दवरून तुमी सगलीं देवाचीं भुरगीं. क्रिस्ताच्या एकतारांत पवित्र स्नान घेतलां तितल्यांनी तुमी क्रिस्ताचो रूपकार घेतला. जुदेव आनीक ना, ग्रीक ना, गुलाम ना, स्वतंत्राय जोडलोलो ना, दादलो ना, बायल ना, तर क्रिस्ता जेजूच्या एकतारांत तुमी सगलीं एक. आनी जर तुमी क्रिस्ताची तर अब्राहमाची सोंसत तुमी आनी भासावणे प्रमाणे दायजी. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताका तुमी गितां गायात, किन्नोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या उचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात ते काळजां संतोश भरीत जावं. सबाब, सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पोदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या उचोरयांच्या विस्मितांचो, ताच्या तोंडांतल्या निबाडांचो उगडास दवरात. सबाब, सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या चाकरा आब्रामाच्या पुता दुवानो, ताणें विंचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पर आमचो देव. शेकान शेक प्रितुमेचेर ताची पोदवी चलता. सबाब, सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. उद्गार. देवाचे उतर आयकतात आनी पाळटात ती सगलीं सुभागी. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू लोकांची उर्पोजी लागीं उलयता थंयच आसतना लोकांच्या जोम्यांतले कोण एकले बायलेन व्हडले ताळ्यान ताका म्हणलें, तुका संभोवलोलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलें तें व्हड्डें भागी. पूण ताणें म्हणलें, देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात ती ओदीक भागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. एका जाणाराची उतरां. तुका सगळें सांडून वेतात तेन्ना तुजी आवय तुका सांगात दिता. एके आवयच्या त्यागाचो
खंयचेच मनशाचें थाव काडूंक जायना. आयचे सुवर्तमानांत आमी आयकलां कोणे तरी जेजूचे आवयक मान दिलो, पूण जेजू असो जबाब दिलो, देवाचें उतर आयकतात ती अदीक बागी. अशें म्हणून सायबीण माय जेजूक जल्माक हाडलोच म्हूण न्हय, पूण ती देवाचे उतरा प्रमाणे जियेता म्हूण अदीक बागी. अशें जेजू सांगूंक सोदतालो. आमी देवाचें उतर वाचतात, आयकतात, ताचेर आटापून बरयतात, ताचेर मांडून हाडलोले कार्य पळयतात. पूण इतलेंच पुरो ना. सायबीण माय भाशेन हें देवाचें उतर आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पयले वयले जाग्यार धरून जिवंक जाय. तेन्नाच की आमचें जिवीत फळाबरीत जावंक पावतलें. असले बऱ्या जिविता वरवीं आमी दुसऱ्यांक देख दिवंक पावतले. तशेंच जेजूची खोल वळखूय तांकां मेळटली आनी आमी देवा मुखार बागी जावंक पावतले. सायबीण माय भाशेन देवाचें उतर आमचे जिवितांत जिवें धरूंक वावुरया.